दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. महादोर सोबेंत गमालियल नावाचो एक फारिसी वाचलो. तो एक नानवस्तो दोन शास्त्री म्हूण आख्खी पोरजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायलितांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दोरात. ह्या आदी त्योदस नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोगोंतीच्या समयार जुदास गालिलेकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोडी मोडी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सोडशिले पयस सरात आनी तांकां सोडात. कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचे तांणी मानून घेतलें. तांणी दोन दुतांक आपोवन धाडले. तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महादोर सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपटी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर पोरगोटीत रावले. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण साकून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. हें हांव खात्रीन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दोया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं
मनीस जियेता. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गलिलाचे व तिबेरसाच्या दर्याचेर पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोस ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केलेली खुणां ताणें देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करून ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो असलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताचे सिसा मदल्या एकल्यान आंद्रेस सिमाव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतले लोकां हें खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. त्या सुवातेर जायते तोंड आसले म्हणटूच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी तीं दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावन जातूच जव्याचे 5 उंड्याचे उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. हें ताणें केलेली खुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावेरेत होच तो. ती येवन आपणाक बळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजून जाणा आसलो. देखून तो खुडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कांयच इबाड जावं न्हय. नियाळाक आदार. आपल्या नांवाक आनी वडविकेक पासत जायतो आमचो क्रिस्ती लोक हिसबा भायर खर्च करतात आनी हे वरवीं आमचे मदें प्रदा रचून येता. आमच्या फेस्तां आनी परबांनी आनी हे दोबाज्यांनी आमी भरपूर जेवण रांदता. तशेंच हेर गरजे भायल्यो वस्तू करता आनी हे तरेन पयशांचो व देवान दिलेले देण्याचो इबाड करता आनी देवाचे शिकवणीचेर आडवेता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, कांयच इबाड जावं न्हय. देवाच्या आशिर्वादान भरलोल्यान दादोशी जावन जेवण जेवून जातूच जेजू म्हणटा, उरलेले कुडके एकठांय करात आनी कांयच इबाड जावं न्हय. लोकांचे उरपोजांतल्यान एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन ताचेर आशिर्वाद घालून जेजू 5000 वयर लोकांक जेवण चडोवन दिता. देवान आमकां दर एकल्याक वेगवेगळीं देण्यांनी दिलेलीं आसात. आमची देणी आमी धांपून दवरूंक वा इबाडूंक न्हय, पूण त्या भुरग्या भाशेन समेस्तांचे बरेपणा पासत देवाच्या हातांत घालुया आनी ताचो आशिर्वाद ताचेर मागुया. आमची जेवणां इबाड जातात तेन्ना आमचे सोर भोंवतणी आसलेले फूड बँक्स आसात, तांची चवकशी करून आमच्यांनी तातूंत पावटून येता. नवे कपडे आनी हेर उजवाडलेल्यो वस्तू आमच्यांनी गरजेवंतांनी सवें पावून येतात. आनी हे तरेन
देवाचे उतर कांयच इबाड जावं न्हय हें सांबाळून येता. राज आमचो थाराव जावन दी कांयच वस्तूंचो इबाड करी नासतना त्यो गरजेवंतान सवय पावोवंक वावुरया.